पुरो आमी नवें जेवलीं सक्कड आयलीं भुरगीं बराबर फेस्त बारी बऱ्यान जालें. सांगाता एक नवें जेवली बारी एक आशा असली म्हाका ओट्टूक नवें जेवीचें सांगून तें पुरो जालें. आतां येवन ती तांच्या घरा गेलीं. कित्या सांगलें फाल्यां गणाती गय गणाती घरांनी घरा येतात गय लॅक काडूंक. देखून सक्कडां गेलीं रावलीं नात कोणी तशें एक बारी. पूण ह्या फावटी आंबाडे नासतानाच आमी फेस्त केलें. जर्मेन आंबाडे दिवनात दिता म्हूण सांगून हांव त्या सिस्टरांच्या जाल्यार आरती आली आतां पळयतना. आणे दिता म्हूण सांगलें म्हाका आंबाड्याचे. आणे दिवंकूच नात पडना बऱ्या तरान जालें. जिल्लीचें रांदप पुरो बारी बरें जाल्लें. बरें सांगल्यार ना गे नुस्त्याक पुरो बारी एक परमळ सायबिणीन बेसांव घाल्लो. पूण त्या नुस्त्याक एक कोडी काडूंक ना गे. म्हज्या भयणीचें दो आंजेल आयिल्लें न्ही गे ताची कडी बरी जायना जाल्यार इवण्णें कोडी काडटा तो बारी हुशार आसा. मातशें आयिल्लो मातशें म्हळ्यार तो लागशिलो सैरो काय न्हय. तो आमकां कुटुंबांत इल्लो पयसिलो 2-3 माती म्हूण सांगतात न्ही तशें. हें आंजेल आसा न्ही गे ताणें पूर आपूण अडनेवचें येताना लेकाचार न्ही 6 जण जाल्यात न्ही गे. पूण आमचींच येवनात. मग्गी येवना मग्गीची धूव जावं येवनात. मागीर कालें करचें आयल्या उपरांत पुरां केलें सुदारसून येवंक येतीं. हें गणाती सुरू जाला न्ही ह्या गणाती वरवीं इतले कश्ट जाले. म्हाका आतां 86 जालीं. म्हज्या रेशन कार्डार 88 आसात. तें म्हळ्यार पयलें आमकां इस्काला घालतना पुरा आमचे लॅक आमची माय 8 बाळान जाली गय. ते लॅक वरास ना खंयचेय ना खंयचे 8 म्हूण आमकां गोत्त आसा गे. तशें म्हज्या आणान तशें लॅक दिल्लें. त्या लॅका प्रमाणें आतां म्हाका प्राय चड आसा. 88 रेशन कार्डार आसा म्हाका जावची 86. आदल्यांनी बरें तशें न्ही गे तांचें वळाक गेल्लें आटीचें सोणाचें म्हूण तें लॅक काडचें. आतां तें जाता गे. म्हाका आधार कार्ड मात्र आसचें. म्हजें पानपड कार्ड ना तें पुरो करूं ना. म्हाका आधार कार्ड आसा मात्र पूण म्हाका जन्माय बरी आसा. हांवें घालचें एबेट. म्हाका जिल्लीन एक कितलें शिकयलां गोत्ता गे. ताका लज दिसता गय हांव एबेट घालतना. एबेटाची खली लज. हाताक बोटाक इल्लें दमचें अशें दमचें जालें. तें शिकयल्यार म्हाका तें पुरो म्हज्या तकलेक वचना. हांव आदली न्ही गे. हांव तुमकां एक काणी सांगता. पयल्यांची आदल्या कालाची एक काणी म्हाका उडासाक येता. एक म्हज्या बरींत प्रायवंत माय आसली. ती कसऱ्याची काम करनासली. तिका एक नातू आसलो. नातू म्हळ्यार तिचो नातू न्हय तो एक भुरगो अनाथ भुरगो. ती अनाथ देखून ती ओट्टूक सांगाता जियेताली. दुसऱ्यांच्या घरा वचून कसरो पुरो इल्लो विंसून गुजरी पुरो मेळ्ळी इल्लें ओट्टूक करून ती व्हरून अंगडीक दिवन मागीर ती अशें दीस काडटाली त्या भुरग्या सांगाता. त्या मेळ्ळ्या पयशांनी ती तांच्या पोटाची भूक इल्ली थांबयताली. एक दीस इतलो काळोख जालो इतली रात जाली. म्हजो चरको नातू म्हजो कालें करता गी. ताका भूक लागल्या म्हूण दिसता. वेळ उतरालो. हांव कामाक गडे इल्लेशें तांणी म्हाका इल्लेशें दिल्लें आसा. ताची भूक हांव थांबयता म्हूण हांव वचून आसा. राखता कोणना म्हाका. कितले दोळे करून म्हाका पळयता गे. भिरमोत दिसता म्हाका. लूक 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 उठ पुता. तू खंय आसली माय इतलो वेळ? म्हाका बेन दिसलें माय. हांव गे पुता हांव थंय काम करच्या थंय जल्मा दीस आसलो पुता. तांणी म्हाका इल्लें तुका तुजी भूक थांबोवंक
इल्लेशें परदी लांबता शीताने तुका जेवंक पुता तें पुता तुका वस्तुरांनी दिलां पुता ताने माई म्हाका गे माई वय तो पुता म्हजो जल्मा दीस आसा न्ही तो हांवें गरीज गे माई जायत पुता अळे तुका कितले सोबीत सोबीत वस्तूर पुरो दिलां ताने अळे बरी मनशां पुता ती ताणी तुका कितले वस्तूर दिलां हें पुरो जागृतायेन दवर पुता जायत माई अळे पुता हें शीत तूं जेव पुता ताणी दिल्लें नाका माई तुजो आतां गाणयोन आसा माई आज जेव पुता माई हाका नुस्तें ना गे माई नुस्तें हांव फाल्यां येताना हाडून येता पुता आज तूं जेव माई हाका नुस्तें आसलें तर बरें आसलें आज नुस्तें नासतना का पुता हाका नुस्त्याची गरज ना तें बरें आसा तुजो परवां जल्मा दीस आसा न्ही गे त्या दाळ हांव तुजी फ्रेंड्सां पुरो येतात न्ही गे पुता तो वेळ हांव तुका बरें करून दिता म्हज्या म्हाका मेळचे दिसाक 10 रुपया पुता त्या पयशांनी कितें करूंक जाता हांव जायत पुता तूं हें खा नुस्तें हांव फाल्यां म्हूण हाडून येता तूं जेवलें गे माई वय पुता म्हाका दोशी वडलां ताणी म्हजें पोट भरलां पुता हांव काम करता न्ही गे थंय त्या आंटीनांनी तुका स्कुलाक घालता म्हूण सांगलां पुता तुवें बरें करून शिकोवंक आसा ती तुका बऱ्या स्कुलाक घालतात तुवें बरें करून शिकाचें पुता बरो भुरगो जायचे व्हडलो जायचे तुवें बरें मार्क काडिचे तुवें बरें करून भुरग्यां मदें रावाचें पुता ताणी तुका शिकोवंक कुमोक दिता म्हूण सांगल्या पुता जायत माई तूं म्हज्या सांगात रावताय न्ही माई हांव तांच्या घरा कडेन रावना म्हाका तुंत जाय जायत पुता म्हाका हितून जाय पुता हांव तुज्या सांगाताच रावता पुता ह्या रातीक पावस येनातल्या बरी आमकां राख देवा आमच्या वयर पाकेना ह्या भुरग्याक कन्योन हांवें न्हिदाचें मू तूं सगळें जनाय देवा मागता तुज्या कडेन पावस दिनाका अशें पियोंक उदक म्हणे मेळ्ळें तर जाल्यार म्हजी एक पोटाची भूक थांबयती आसली हांव म्हाका कठीण भूक लागता भुकेन आसचें कितलीं जाणां आसात कितलो लोक भुकेता तांकां पळोवन आमी आसचें न्हय कित्याक आसचें आमच्या कडेन कितें आसा गे आमच्या तांकी प्रमाणें तांकां इल्लें दिवन तांची आमी भूक थांबया एका वेळार तांकां भूक लागल्यार आमच्या थंय एक उदार मोण आसा जें तांकां दिवच्या बरें पूण आमच्या कडेन ना तरी ना म्हूण जाल्यार आमी तांकां धांवडोवचें न्हय असल्यांतलें इल्लें दिल्यार तीं तृप्ती जातात मागीर आयच्या कालार आसा न्ही गे कोण मागतालो कोण बरो पाड म्हूण कळोंक कळना आतां संवसारय उपराटला जायत जिल्लीन थंय जमकाण सोडयलां म्हूण दिसता हांव असो न्हिदता मस्त रात जाली तुमकां आनी एक फावटी मेळटा हांव जिल्ली सांगातास